सरकारान नवो टीसीपी कायदो फक्त इंग्लीश भाशेंतल्यान प्रसिद्ध केला आणि तो कायदो सामान्य गोंयकारांक समजुपाक कठीण वता। ताका लागून नवो कायदो प्रसिद्ध करतना मराठी वांगडा कोंकणी भाशेंतल्यान प्रसिद्ध करचो ना जाल्यार 23 सप्टेंबराक नगर नियोजन कार्यालया मुखार निदर्शनां करतले अशी शिटकावणी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परबान दिली। पणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या कार्यालयांत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। पहिले म्हटल्यार हांगलो टीसीपी एक्ट 1974 जो आसा तो आमी केल्लो, रिजनल प्लॅन केल्लो, तो रिजनल प्लॅन ते वायलेट करतात। आमचो टीसीपीचो कायदो जो आसा, शेतान बांदपाक जायना, इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसपाक जायना, ते सगळें करपाक तो कायदो वायलेट करता। मागीर जे डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी म्हणून आसता, ती कमिटी हेंच्यांनी न्हिदयल्या। अशी एवरी डे एवरी हेतू विकान ऑफिशियल गॅजेट पब्लीश जाता। आमच्या गोयचे ऑफिशियल जे लोकल लँग्वेज आसा, ऑफिशियल आमचो लँग्वेज जो एक्ट आसा त्या प्रमाणे कोंकणीन आनी मराठीन हो कायदो पब्लीश जावपाक अजून पर्यंत ह्या सरकारान ते केल्ले ना। हेचे रिजन इतलें की जर ते कोंकणीन आनी मराठीन येयले जाल्यार सामान्य गोंयकारांकडे कायदे पावतले, सामान्य गोंयकारांकडे नॉलेज पावतली, सामान्य गोंयकार उठतलो आनी तांकां काय करपाक दिवचो ना। तेंच्यांनी हे कायद्यानुसार तेंच्यांनी ते वायलेशन केल्ले आसा, हे तेंच्यांनी अजून केल्ले ना। सो आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी टीसीपीक बरयतले की हे जे गॅजेट आसा, हे जे अमेंडमेंट आसा ते तेंच्यांनी ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट फॉलो करून तेंच्यांनी पब्लीश करचे, प्रत्येक पंचायतीन तेंच्यांनी पावोवचे, पंचायतीन ग्रामसभाक स्पेशल ग्रामसभा मागोवपाची, तितून डिस्कशन जावपाचें आमच्या गांवांत हे जाय कितें ना। आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स येता ते शुक्रारा 23 तारखेक आमी टीसीपी डिपार्टमेंटान विजीट करतले। आमचो थंय प्रोटेस्ट आसतलो की आमकां हे अमेंडमेंट स्क्रॅप जाल्ले जाय। येता ते 23 तारखेर टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या भायर पणजे आमी प्रोटेस्ट करतले। जे कोणाक येवपाक जाय, जे कोणाक आमची मदत जाय, लेटर ड्राफ्टिंगाक, ऑब्जेक्शन ड्राफ्टिंगाक, जाल्यार तेंच्यांनी आमकां कॉन्टॅक्ट करचो। आमी तुमकां लेटर ड्राफ्ट करून दितले। आमकां जाय त्या दिसा मिनिमम 500 ते 700 ही ऑब्जेक्शन लेटर टीसीपी डिपार्टमेंट पावपाक जाय। हे टीसीपी डिपार्टमेंट हालपाक जाय। जे टीसीपी डिपार्टमेंटान गोंय काबार केला, गोंय चोरून खाल्ला, हे जे ऑफिसर्स आसा, जे डायरेक्टर्स आसा, नाल्यार कोण चीफ टाउन प्लॅनर आहा, जे आयज दोळे धापून सुटकेस टू सुटकेस थंयसर सगळी नाटकां करता, गोंयांत सगळे इलिगलिटीज ते प्रमोट करता आनी हांगा येतात आनी असले कायदे करता जितून इलिगलिटीज सगळे लिगलायज करपाचे जे कायदे करता, ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांक एक धडो शिकोवपाक जाय।